नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडू भेटेत 17,300 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प लायले चालीक. चिदंबरनार बंदराचेर पयलो हरित हायड्रोजन कंटेनर टर्मिनल कार्यान्वित. देशाच्या उदरगतीत भारतीय जनता पक्ष नेटान मुखार सरता. तामिळनाडूतल्या भौशीक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास. राज्यसभा वेंचणुकेत हिमाचल प्रदेशात क्रॉस वोटिंग जाल्ले कारणान जाल्यार राजकीय अस्थिरताय. राज्यात बेगीनच भाजपा सरकार येतले. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायला प्रतिक्रिया. राज्याक उद्देजीक चालना मेळची हे खातीर उद्देग आनी वाणिज्य संचालनालय आनी ONDC मजगती जाली समजिकायेची कबलातीक लागून उदरगतीक मेळटलो नेट. आयज राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान पुराय देशात जाल्यो कार्यावळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायल्या परबीं. आता पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तामिळनाडूतल्या आपल्या दुसऱ्या दिसाच्या भेटेत सुमार 17,300 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसयले आनी कांय प्रकल्पांचें लोकार्पण केलें. तुथुकुडी हांगा चिदंबरनार बंदरावेल्या कंटेनर टर्मिनल तशेंच ह्या बंदरांतलो पयलो हरित हायड्रोजन हब पोर्ट बसोवपाच्या प्रकल्पाचो लेगीत तांणी बुन्यादी फातर बसयलो. पयलो हायड्रोजन इंधन सेल जहाज काशीक वतलें आनी ते तामिळनाडूची वाराणसीक भेट आसतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या कृतींतल्यान एक भारत श्रेष्ठ भारत हो उपक्रम अदीक घटमूट जातलो असो हावेस तांणी उक्तायलो. बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है. मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर. ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी. आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी. बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी. आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या तामिळनाडू भेटेचेर आसात. तामिळनाडूच्या तिरुवेलवेलीत लोकांनी प्रधानमंत्र्यांक उमेदीन येवकार दिलो. प्रधानमंत्र्यांचे स्वागत करपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. ते निमतान थंय जाल्ल्या रोड शोत प्रधानमंत्री वांटेकार जावन तांणी लोकांक संबोधीत केलें. भाजप पक्ष उदरगतीच्या वटेन नेटान मुखार सरता अशें पक्षाक मेळपी वाडट्या प्रतिसादाचेर तांणी खोस उक्तायली. ह्या वेळार तामिळनाडूतल्या विरोधी DMK पक्षाचेर तांणी खर टिकाय केली. भाजप सरकार उदरगती वटेन मुखार सरता आनी तामिळनाडूच्या विकासाचेर सेगीत भर दिवपाचो हावेस तांणी उक्तायलो. तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है. अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है. इन लोगों ने तमिलनाडु के विकास के नाम पर आपको खूब लूटा है. इतना ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को उन्होंने गहरे गड्ढे में डाल दिया है. और अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा. मोदी ऐसा नहीं होने देगा.
और ये भी मोदी की गारंटी है, इधर मोदी न गारंटी। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ओडिशा आणि झारखंड राज्याच्या पाहुणे असतात. ताणे आज झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालयाच्या 3ऱ्या दीक्षांत सोहळ्यात वाटो घेऊन विद्यार्थ्यांक पदव्यांचे वितरण केले. चेन्नई मनातू संकुलात आयोजित दीक्षांत कार्यावळीत प्रतिभावान विद्यार्थ्यांक चान्सलर पदकान आणि सन्मानित करून स्नातकांक पदव्यांचे वाटप केले. 2047 वर्सा मेरेन भारत विकसीत राष्ट्र करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी शिक्षणीक मळाचेर जाणविकायेन काम करूंक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है. स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ. बेटियां सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रहे. इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं? आप सभी युवा भारत का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है. भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. हमारे 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है. भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है. हिमाचल प्रदेशातल्या काँग्रेस पक्षान लोकांक फटीची आश्वासनां दिवन पुरायपणान फटोवपाचें काम केलां अशी टिका केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्या. हिमाचल प्रदेशातल्या विद्यमान राजकीय अस्थिरतायेचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना तांणी सरकार अस्थिर करपाक काँग्रेस पक्ष जापसालदार आसा अशें सांगलें. कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं. ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए. एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था. छोटा सा राज्य हिमाचल जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की. राज्यसभेच्या वेंचणुकेत काल हिमाचल प्रदेशात क्रॉस वोटिंग जाल्ले कारणान राजकीय अस्थिरताय सुरू जाल्या. हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंग पठानिया हांणी आज विरोधी पक्ष फुडारी जयराम ठाकूर हांचे सयत 15 भाजपा आमदारांक निलंबीत करून सभाघर स्थगीत केलें. विधानसभेत अदमासपत्रक मांडपाचें आसतनाच मुखेलमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू हांच्या राजिनाम्याची मागणी विरोधी भाजपा आमदारांनी केली. राज्यसभेत जाल्ल्या वेंचणुकेक लागून विद्यमान काँग्रेस सरकार अल्पमतात आयिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. मजगतीं विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सरकार पक्षान आगामी वर्साचें अदमासपत्रक मानून घेतल्या उपरांत सभापती कुलदीप सिंग पठानिया हांणी सभाघराचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलें. हिमाचल प्रदेशात बेगीनच भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येतलें असो हावेस राज्यसभेचे नवनिर्वाचित वांगडी हर्ष महाजन हांणी उक्तायलो. सिचुएशन जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है. तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी. और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं. मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही. भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही.
बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राज्यांत उद्देगांक चालना मेळची हे खातीर गोंय सरकाराचें उद्देग आनी वाणिज्य संचालनालय आनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स म्हळ्यार ONDC हांचे वांगडा समजिकायेची कबलात जाल्या। उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो, उद्देग सचीव श्वेतिका सचन हांच्या हाजेरींत ही कबलात जाल्या। ह्या कबलातीक लागून राज्यांत येवपी उद्देगांक वेगवेगळ्यो सुविधा सोंपेपणान उपलब्ध जातल्यो, राज्याच्या अर्थीक उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी उक्तायलो। गोंयांतल्या 2 संशोधकांनी रानवटी मशरूम प्रजातींतल्यान भांगराच्या नॅनो कणाचें संशोधन केलां। हें संशोधन मनशा खातीर वखदां तयार करपाक प्रभावीपणान उपेगी जातलें अशें मत संशोधक डॉ सुजीत दाभोळकार आनी डॉ नंदकुमार कामत हांणी उक्तायलां। ह्या संशोधनाचे दोनूय वैज्ञानिकांनी गोंयचे पर्यावरण मंत्री आनी जैव विविधताय मंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स सिक्वेरा हांचे मुखार सादरीकरण केलें। ह्या संशोधनाचो गोंयचेर व्हडा अर्थीक आनी जैव उद्देगीक परिणाम जातलो, जाचो फायदो थळाव्या मशरूम प्रजातीच्या तिगून उरपी वापरात जावं येता अशें ह्या वैज्ञानिकांनी स्पश्ट केलें। ही कामगिरी संवसारांत पयलेच फावट जाल्या अशें डॉ नंदकुमार कामत हांणी ह्या वेळार सांगलें। You get acidic solution of pure gold in aqua regia. You know aqua regia is 3 parts of hydrochloric acid and nitric acid, which all goldsmiths use to dissolve gold. From that you get a chemical called chloroauric acid. Chloroauric acid is used universally to produce gold nanoparticles. So you have to use a reducing agent in that to get a precipitate which is made up of gold nanoparticles. Now this if you do with various types of reducing agent, you cannot produce this reducing agent on large scale. It is toxic, effluents, gases. Now here is a totally cell-based medium where you can just extract the gold nanoparticles either by incineration, and there are a number of methods by which you can separate the gold nanoparticles from the filaments. Right. So this is the way we can do it eco-friendly manner.
राज्याचे नागरी पुरवण मंत्री रवी नाईक हांच्या हस्तुकी दिवचले जाल्ल्या एका कार्यावळीत दिवचल तालुका सिव्हिल सप्लाय मार्केट संकुलाचे उक्तावण जाले. ह्या कार्यावळीत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी, मोयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राज्यातली सवाय धान्य दुकानाचें आधुनिकीकरण करपा खातीर सरकार वावुरता, ताका लागून पसरकारांक व्हडा प्रमाणात लाव जावचो अशें मंत्री रवी नाईक हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. लोकांक कशी मदत करची, कारण सगळे लोक वचून पंचायतीन बसूं शकना, म्युन्सिपालिटी बसूं शकना, वेगवेगळे तेंची काम आसा. म्युन्सिपालिटी आहा ते क्लीन ना, हें तें करपाचें पंचायतीन ते विधानसभा आमचें काम आसा, आमदारांचे मंत्र्याचे, सरकार गोंयचे ते वेगळे म्हणजे ते पयशे कशे लोकां कडेन पावतले, कितें करपाचें, कितें जाय, स्कूल जाय, कॉलेज जाय, रस्ते जाय, उदक जाय, सगळे तरेचे हे आमी पळोवपाचें आसता. काही सेंटराचे आसता ते खासदार निवडून येता, तेंचे सेंट्रलाच्यान कितें मेळटा बाबा लोकांक दिवपाक ते बरोबर तेणी दिवपाचें आसता. हांगा खासदार खूब जावन गेले पूण खुबशे लोकांक ना. हांव आशिल्लो 13 म्हयने हांवें 58 वर्सां आमदार आशिल्लो नॉर्थ गोवा. हांव हे 13च म्हयने आशिल्लो पूण दिले लोकांक दिले कित्याक म्हाका कळक कळ्ळा लोकांची. म्हणून म्हाका दिसलें की बाकीचे पयलू खासदार जावन गेले ते मोडूना, तर म्हाका दिसलें बाबा हे मोडून लोकांक ते गोंयांत आंबुलन्स नाशिल्ले, ते सगळे 58 वर्सां आंबुलन्स म्हणजे लोकांची आमची मुखार आमकां लोकांची काळजी आसूंक जाय. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी लेगीत आपले विचार मांडले. आज आमचं सरकार जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आज आमचं सरकार सामान्य मनशाचं सरकार आसा. एकदम अंत्योदय म्हणजे समाजातलो जो लास्ट घटक मनीस आसा त्याच्या कडेन खंयची फॅसिलिटी पावूंक ना, ती कशी पावतली हाचो प्रयत्न करता. आताच जशें म्हाका दिसता निवेदकान सांगले की फेअर प्रायस बी शॉप आसता एकदम सामान्य मनशाचे लोकांचे आसता आणि ते अपलिफ्ट करपाक आज खंयचेय जर डिपार्टमेंट बरें चलतलें जाल्यार दोनूय इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी मॅन पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमचे कडेन मॅन पॉवर आसता. हांव केन्ना केन्ना आमचो जो हांगाचो इन्स्पेक्टर आसा तो खरेंच बरें काम करता. लास्ट 2 वर्सां म्हाका एकूय कंप्लेंट ताच्या ऑफिसांतल्यान येवंक ना. सो त्यामुळे डेफिनेटली इज डुईंग. पण तो म्हाका सांगता हांव तुजो स्टाफ बसता कसो, जाल्यार ताचें कितें उत्तर आसतालें जेन्ना जर खूब स्टाफ सगळो ऑफिसान आसा जाल्यार तांकां आपूण खंय तरी सायड इन्स्पेक्शनाक धाडटा. म्हणजे तांचे कडेन म्हाका 10 स्टाफ आसा न्ही, 10 स्टाफ आसा म्हणजे ते सगळे रावले ती उबे रावपाकय जागा नासताली त्या स्टाफाक. ही परिस्थिती आसता आनी खूब वर्सांचो इश्यू आसलेलो आसा. अखिल गोंय कोंकणी शिक्षक संघटनेच्या वतीन साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले नामनेचे कोंकणी साहित्यीक डॉ प्रकाश पर्येकर हांची भोवमान कार्यावळ जाली. पणजेंतल्या संस्कृती भवन सभाघरांत शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर आनी ज्ञानपीठ विजेते साहित्यीक दामोदर मावजो हांचे हस्तुकी डॉ प्रकाश पर्येकर हांकां शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह दिवन तांचो सन्मान केलो. कार्यावळीक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ हनुमान चोपडेकर, सचिव प्राध्यापक सुशांत नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कार्यावळीचे अध्यक्ष दामोदर मावजो हांणी डॉ प्रकाश पर्येकर हांणी भाशेची आनी साहित्याची निस्वार्थ भावनेन सेवा केल्या अशें सांगून प्रसिद्धी परस सिद्धी कडेन तांची वाटचाल आसा अशें म्हळें. लोकजिणेचो तांचो अभ्यास खोलायेन आसा आनी लोकांच्यो वेदना ते आपल्या साहित्यांतल्यान प्रकट करतात अशेंय तांणी सांगलें. ताणें जे सातत्यान लेखन करून आपल्या भाशेची आनी साहित्याची जी सेवा केल्या आणि ती सेवा करतना ताणें साहित्य गिरेस्त केलाच, पूण ही सेवा करतना ताणें कसलेच अपेक्षेन केल्ली ना. ताणें खंयचे ताका दुडू मेळटले म्हणून त्या दुडवांची आशेन केल्ली ना, आपल्याक नामना मेळटली म्हणून नामनेची आशेन केल्ली ना, किंवा ताणें कितें आपल्याक फाल्यां प्रसिद्धी मेळटली म्हणून केल्ली ना, तर उलट हो प्रकाश फक्त सिद्धी फाटल्यान धांवलो आणि सिद्धी आत्मसात करपाचे प्रयत्न तांणी केल्यात. ह्या प्रयत्ना खातीर हांव ताचें अभिनंदन करता. कित्याक खुबशे लेखक आसात जे सिद्धीक फाटीं उडयतात आनी प्रसिद्धी फाटल्यान धांवतात, घडये तांकां पुरस्कारय मेळटात, पूण त्या पुरस्काराक जे प्रकाशाक जे आज आंतरीक समाधान मेळ्ळां तें समाधान ताका त्या प्रसिद्धी फाटल्यान धांविल्लो जाल्यार मेळचें नाशिल्लें. आपणाक ज्या शिक्षकांनी शिकयलें तांचे वतीन आपूण हो पुरस्कार स्विकारता अशें गुरुजना प्रती रीण उक्तावन कोंकणी आनी हेर भाशांतल्या आघाडीच्या लेखकांची पुस्तकां वाचल्या कारणान आपणाक साहित्यीक मार्गदर्शन मेळ्ळें. सैमान लेगीत लेखक म्हूण आपल्या जिवितांत मोलादीक योगदान दिलां अशा उतरांनी साहित्यीक डॉ प्रकाश पर्येकर हांणी उपकार ठेयले. तांच्यांनी म्हजे शिक्षक तांच्यांनी म्हाका शिकयलें, तांचे वतीन हो पुरस्कार
हांवें व्हडा मनान स्विकारला. हो पुरस्कार म्हाका फावो जालो आनी म्हाका दिसता तेजे उपरांत कितलेशेच भोवमान जाले. मेजल्यार ते म्हाका दिसता 19-20 पावले सगळे. पूण सगळ्या भितर हो जो म्हाजो भोवमान हांगा तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन केला तो म्हाका दिसता खूब भावनीक आसा म्हजे खातीर आनी खूब वेगळी म्हाका ह्या सत्कारा उपरांत एक वेगळी एक जाणीवूय जाता की आनी एक असो एक तरेचो जाणीव जाता आनी एक तरेची जबाबदारी येवन म्हजेर पडटा की हांव आतां मुखार म्हज्या कोंकणी साहित्याक जागपाक जाय. मडगावच्या रवींद्र भवन सभागृहात हमारा संविधान हमारा सन्मान या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. संविधानात सामान्य मनशाक दिल्ले अधिकार आणि तांची कर्तव्यां जाणून घेवप ह्या हेतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. गोवा राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाच्यो वांगडी सचिव विजया आमरे हांणी DRDOच्यो प्रकल्प संचालक दीपाली नायक हांणी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. हमारा संविधान हमारा सन्मान ह्या विशयाचेर चर्चासत्राचे आयोजन केल्ले. भारतीय संविधानाची 75 वर्सां ह्या विशयाचेर चर्चासत्रांत भासाभास जाली. आयचो दीस आसा. आयज तुमचे चायल्ड रायट्स, चिल्ड्रन अँड लिगल रायट्स हो कार्यक्रम आसा. फाल्यां बायलां खातीर लिगल रायट्साचे कार्यक्रम आसा. आयज हांव तुमच्या मुखार उबें आसा हो इश्यू घेवन. भुरग्यांक केन्ना केन्ना गरज पडटा लिगल एडाची, कायद्याच्या सेवाची आनी तांकां जेन्ना कोर्टान वचचें पडटा अनविलिंगली आपले हे नासतना ते कोर्टान तांकां मजबुरीन वचचें पडटा. त्या वेळार तांकां कोर्टान उबें रावपाक कायद्याची सेवा आमची गोवा स्टेट लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटी आनी आमच्या अंडर जे काम करपी डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटी जावं तालुका लिगल सर्विसीस कमिटी ही तांकां पुरयता. तांचो कायद्याचो हक्क आमची ऑथॉरिटी तांकां दिवपाक मदत करता. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां खंयच्याय राज्यान वचून लिगल बिझनेस करपाक रायट दिल्लो आसता. सो आमी भायले भितरले म्हणपाक जायना, कळ्ळें न्ही. सो दॅट ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो वॉट रायट्स वी हॅव बीन गिवन. आणि दुसरी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमकां आतां लिगल सर्वीस एड अथॉरिटीचे खुबशे प्रोग्राम आसात ते कशे तुमकां फायद्याक पडटले, तुमी कशे गायड करूं शकतले. बिकॉज यू आर इन द ग्रासरूट लेवल वर्किंग हार्ड फॉर द लेडीज, अपलिफ्टमेंट ऑफ रुरल लेडीज अँड दे आर द पीपल हूम वी वॉन्ट टू गायड. आमकां तांकां गायड करचें पडटा. सो तुमी आमचे दूत अशे आसात, देवदूत म्हणटात तशे तुमी आमकां सगळ्यांक हेल्प करतात की ग्रासरूट लेवलार वचून तांकां जाणून घेवपाक दिवपाचें, तांकां संविधाना बद्दल म्हायती दिवपाची, प्लस तांचे रायट्स कितें आसा ते सांगपाचें. हें काम तुमी करतले आनी हें तुमचें काम जेन्ना जातलें जेन्ना तुमी सगळ्यात नॉलेजेबल आसतलीं, जेन्ना तुमकां सगळें खबर आसतलें तेन्ना तुमी तांकां रायट्स सांगूं शकतलीं. गांवागांवांत वचून रक्तदान शिबिरां आयोजीत करून रगत एकठांय करप सोंपें जावचें हे खातीर राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी 2 रक्त संकलन मोबायल व्हॅनाचें लोकार्पण जालें. काल खेडेगांव वाठारांत रक्तदान शिबिरां आयोजीत करपा खातीर ह्या वाहनांचो बरो वापर जातलो अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर दरेकी एक वाहन वापरतले अशें मंत्री राणे हांणी स्पश्ट केलें. ब्लड डोनेशन कॅम्प्सा खातीर 2 व्हॅन्स आमी आतां, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा, आणि त्याच बरोबर both the vans will have all the facilities what doctor was just saying, and basically so that you know from the outreach point of view, which generally you need to have they used to have blood camps in a specific place. Now with this is mobile. It can go to any part of the state. You can go to any village and conduct them. So that is how we plan to propose. So we had got this under NHN and launch it today, and this will be as of उपयोग सगळ्या लोकांक जातलो. जायते लोक म्हणटा कॅम्प्स आमकां ऑर्गनायज करूंक जाय, ते तुमी गांवांत वचून तुमी ब्लड डोनेशन कॅम्प्स तुमी ऑर्गनायज करूं शकता. तेजी स्टोरेजाची कॅपॅसिटी आसा, सगळ्या रेफ्रिजरेशन बी सगळ्या, म्हणजे ब्लड एकदां कलेक्ट केलें
and it can go to the exact place where that is to be stored. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांच्या हस्तुकी कळंगूट बागाचे रिट्रीट हाऊस ह्या वाठारात संरक्षण वण्टीचें लोकार्पण जालें. पालसणां कोसळून रस्त्यावेली येरादारी बाधीत जाताली आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडटाले. हे मतींत घेवन ह्या वण्टीचें काम केलां अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. 11 ऑगस्टाक अशी घडणूक जाल्ली ताची याद करून भौशीक बांदकाम खाते कडल्यान ह्या वण्टीचें काम करून घेतलां अशें आमदार लोबो हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक हडफड्यां नागवा पंचायतीचे सरपंच सुषमा नागवेकार, फादर रोलंड कोएलो, फादर जोसेफ कार्दोजो, फादर शॅनन परेरा, फादर जुजे सिल्वरा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हिंगासर काम मोरलेस मेन रोडाचे काम हितून सोंपता. पण सोंपताना जे कितें एनकरेजमेंट केला सारके थोड्यांनी रोडार येवन पोतरी भायर काडल्या ती तुमी काडपाची गरज आहा. आनी लेट द रोड लीव द रोड अलोन म्हणजे नाजाल्यार कितें जाता कोण तरी मागीर कोर्टान वयता आनी कोर्टान वचून मागीर ती ऑर्डर जाता आनी एक मनशा खातीर वा 4 मनशा खातीर सगळ्यांक त्रास जाता. अशें जावंक जायना. तुमी सगळीं कोऑपरेट करतली आनी हें काम बरे भाशेन करतली म्हणजे हे टायम आमकां कमी आहा. वी आर ऑलरेडी इन मार्च एप्रील मे हे 3 म्हयन्यांनी हें काम सोंपपाक जाय. मेन रोडाचें काम सोंपपाक जाय, रिटेनिंग वॉल आनी हें काम म्हाका दिसता आनीक 1-2-3 म्हयने फुडें वयतले, पावसानूय जातले. बट तेजे पयलीं हें फावंडेशन आख्खें कंप्लीट जावपाक जाय आनी त्या खातीर सगळे लोकांचो आदार जाय. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश अजय खानविलकर हांची लोकपाल पदाचेर नियुक्ती जाल्या. ह्या पयलींचे लोकपाल न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष हांचो कार्यकाळ 22 मे 2022 दिसा सोंपला. लोकपाल यंत्रणेचे न्यायिक विभागाचे वांगडी न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार महांती हे हंगामी लोकपाल म्हूण काम पळयताले. न्यायमूर्ती खानविलकर हांची नवे लोकपाल म्हूण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नियुक्ती केल्या. न्यायमूर्ती खानविलकर हे सर्वोच्च न्यायालयातल्यान जुलय 2022 निवृत्त जाल्या. तर लोकपाल व्यवस्थेत ते न्यायिक वांगडी म्हूण न्यायमूर्ती लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ती संजय यादव, न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी हांची नियुक्ती जाल्या. तशेंच सुशील चंद्र, पंकज कुमार आनी अजय तिर्की हे बिगर न्यायिक वांगडी आसतले. भारतीय नौदळ, घुवळी वखदां नियंत्रण पंगड आनी गुजरात आतंकवाद विरोधी पथकाच्या जोड कारवायेंत गुजरातांतल्या पोरबंदरांत घुवळी वखदांची व्हडा प्रमाणात सांठो जप्त केला. सुमार 3100 किलो वजनाचो हो अंमली पदार्थाचो सांठो आसून भारतीय उपखंडांतली आतामेरेनची ही सगळ्यांत चड जप्त केल्ली सामग्री आसा. ह्या प्रकरणांत 4 दुबावितांक ताब्यांत घेतल्यात. अदीक तपास सुरू आसा. आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस. पुराय देशभर साजरो जावपी विज्ञान दिसाची संकल्पना अंदू वर्साची भारताच्या भविष्याक आकार दिवपा खातीर स्वदेशी तंत्रज्ञानाचें म्हत्व अधोरेखीत करता. नागपूरच्या राष्ट्रीय विज्ञान दीस आनी रमण विज्ञान केंद्राच्या वर्सुकी दिसा निमतान रमण विज्ञान केंद्रांतल्यान विद्यार्थ्यांनी स्वच्छतेचो संदेश दिलो. ह्या दिसा निमतान तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडू भेटेत 17,300 कोटी रुपया गुंतवणुकीचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प लायले चालीक. चिदंबरनार बंदराचेर पयलो हरीत हायड्रोजन कंटेनर टर्मिनल कार्यान्वीत. देशाच्या उदरगतीत भारतीय जनता पक्ष नेटान मुखार सरता. तामिळनाडूंतल्या भौशीक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास. राज्यसभा वेंचणुकेत हिमाचल प्रदेशात क्रॉस वोटिंग जाल्ले कारणान जाल्ल्या राजकीय अस्थिरताय. राज्यांत बेगीनच भाजपा सरकार येतले. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या प्रतिक्रिया. राज्याक उद्देगीक चालना मेळची हे खातीर उद्देग आनी वाणिज्य संचालनालय आनी ONDC मजगतीं जाली समजिकायेची कबलातीक लागून उदरगतीक मेळटलो नेट. आयज राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान पुराय देशात जाल्यो कार्यावळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली करपी.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकता. त्या खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल, टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 12228चेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.